हांगासर ते कोसाळ्यांचो आमी पयलीं फायराक फोन केलो, ते फायरवाले येयले, मागीर आमदारूय येयलो आमचो तो, तेणी पळोवन गेला आनी तेणी आतां हें क्लियर आमकां इल्लें करून दिलां, सारकें क्लियर करून दिलां. आतां तेंच्यांनी फुडलें आतां हें तेणी आमदारान सांगलें करून दिता म्हणून, पूण तें अर्दें केलां. आतां हें फुडें आतां ते करतले. आतां ते पळोवपाचें केन्ना करता ते. मातशें आमकां भंय आहा न्हू, सगळ्यांक भंय आहा, घरांतल्यांक सगळ्यांक भंय आहा आमकां. सो आमी ती प्लास्टीक बांदून दवरता वर्सान वर्स, पूण ते तरी पूण ते कितें पाणी भितर वचोन कोसाळटात, इल्ले कोसाळटा. आनी आमची सारकें लागीं आहा घरा, पूण एका वर्सा आमची ही बीन सुद्दां गेल्लेली आमची एक फातर पडत पयलीं. आतां काल तो मातसो एक धाकटो बारीकसो पडला, पूण बरोच आसलो तो. एक 2-3 वरां लागली तेका काडपाक. हांगा वाडे दिपक गोसावी म्हणून तेणी कॉल केल्ले आमकां. 8-12 कॉल येयल्ले. तेजे घरा फाटल्यान लँडस्लायड जाला, माती आनी फातर एक मोठो पडलेलो. सो आमी इमिजिएटली टर्न आउट केले. थंय पळयत जाल्यार माती आनी फातर तेजे भिंतीक तेकोन आहले. थोडी माती मातशें दारान येयल्ली तेजी. आमी रोखडें खरें पावडो आनी ते लेबर आमचे थोडे आसले पळय तांकां घेवन काम केलें. फातर फोडलो आनी ते सद्या आमी क्लियर केल्लें आसा. आनी तेजें सिट्युएशन फाटल्यान पळयत जाल्यार सामकें डेंजरस आसा. केन्ना पावस पडत आनी केन्ना देव सांगूंक शकना. तरी तेंच्यांनी ताळपत्री घालून मातशें सेव केल्लें आहा तेका. आनी एक वरभर लागलें आमकां क्लियर करता. तुम्ही पळयतात GNH.